पूर्ण अंदू आमी थरयलो इको फ्रेंडली करपाचो आनी तसो आमी हो घडोवन हाडला। हो मेड बाय कोकोनट ट्री फूल जो देखावो फूल जे आमी हांगा आतां सूम कट्ट्यो मोल्ला सकयल साकाचे आमी पुडवे केल्ले आसा। प्लस आमी जे भांगर आहा गणपतीक ते सुद्दां आमी सगळे जे वयर सोण्णांचे वयर जे हें आसता तेजे सगळे भांगर केल्ले आसा, सुमल्यांचे भांगर केल्ले आसा। आनी अशेंच आमकां सगळ्यांनी बेतीन फूल सपोर्ट दिल्लो आसा कित्याक आमी अशें आमचेंच नांव अशें दवरूंक ना हांगा की हो फूल बेतीचो गणपती, तें नांवूय आमी बेतीचा विघ्नहर्ता दवरलेलो आसा। हे जे आमकां कमीत कमी सोल्लां नाल्लां जे घरांनी आमी मागताले ते आमकां आमी हाडून दिताले। आमकां जवळ जवळ आमकां म्हयनोभर हे कलेक्शनाकूच लागले। तेज्या नंतर आमकां करपाक आमकां 1 म्हयनो लागलो कित्याक सगळ्यांच्याच घरान आमकां सगळेच वांगडाच मेळनासले।